Righteous, practical, silent, and ready to follow God's will. That describes Saint Joseph, Mary's husband. The man chosen by God as Jesus' foster father on earth. The Gospels don't talk much about him, and don't report any of his words. Saint Joseph was quiet but active. He fulfilled the mission entrusted to him. He protected Jesus and Mary, and helped Jesus to grow in age, wisdom, and grace. Joseph was a man quick to action. There's no man more trustworthy than Joseph. The saints knew it well. Saint Teresa of Avila said, "I don't remember ever having asked him for a grace without having received it immediately." He probably wasn't as old as he is often shown. He was a great worker and taught Jesus his profession. He was a righteous man, that's how the Gospels define him, and an observant Jew, respectful of the law. He was a practical man, organizing the trip to Bethlehem for the census, with Mary nearly in labor, and the escape into Egypt. He was able to provide everything necessary for Jesus and Mary. His silence was the fruit of consciously accepting the task God had entrusted to him. Joseph wasn't as much a man of sacrifice as a man of love. He didn't only do his duty, but he loved what the Lord asked of him in the concrete acts of daily life. His dreams were dreams of God, who spoke to him through them. Devotion to Saint Joseph was already present in the early church. Although his feast was only established in the 15th century. The feast of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary, is celebrated March 19th. According to tradition, this is the day of his death, shortly before Jesus began his public life. He is thought to have died in the arms of Jesus and Mary, and for this reason the Church venerates him as the patron saint of a happy death. Pope Pius IX proclaimed Saint Joseph the patron of the Universal Church in 1870. And recently, his name was added to the canon of the Mass. The Church dedicates the month of March and Wednesdays in a special way to Saint Joseph.
Git घेऊया A9. 달아오바네얏 바팍 부탁하며 가연 고르네얏 대바 먹어가야 달아오바네얏 바팍 부탁하며 가연 고르네얏 대바 먹어가야 Deva utoraiku Jivit babak pitung Sugli ektai zayat Deva mogakaya Deva utoraiku Jivit babak pitung Sugli ektai zayat Deva mogakaya सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय देव आनी माई मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एंटनी फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता आंतोनियो रोजारियो फेर्नांडीस आयज 1 वर्स भरतात सोंपून गेल्यार ताका देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी ताच्या गोराब्या पासतूय मागुया फादर जेसन कालच्या दिसाक आमी ताचे पासत मागलोलें पूण देवाशी तो परतून गेला कोवीड पिडेन खेरीत भाशेन ताचे पासत ताच्या गोराब्या पासत आमी मागुया फादर क्लिफर्ड होय बरो ना हॉस्पिटलान आसा तेच बरोबर हेर सगळींचीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया तासियानो आनी मारिया आंद्रा दायज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात तशेंच एल्वीस आनी सेलीन आपलो लग्नाचो दीस मनयतात देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया सुकुरीन डायस आनी सामेल गामा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचे पासत आमी मागुया सगळीं भोव करून जीं कोण कोवीड पिडेन आसात तांकां बेगीनूच बरीं कर म्हूण मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं रिच्या भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा बागेवन जुजे वावराडी हाची परब मनयता देवाक आमी दिनवासुया कित्याक बागेवन जुजे जाणी जेजूची काळजी घेतली ल्हान भुरगो कसो ताका वाडयलो तो आमची काळजी घेवंक ताका आपल्या वावरांतल्यान देवान आमचे पासत फाटयला हें समजून घेवन आनी हें मानून घेवन देवाक आर्गां दिवया आनी जायते फावटी आमच्या वावरांत घडये आमी आळसाय केल्या फाटीं उरल्या असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडाक सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्याक काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या रया सूर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा
सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शिडी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर तू बापाच्या उजव्याक पोसलाय आमचे आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. फादर जेसनाचो आयज आमी उगडास करता आसतना केदी भाशेन मागुया ब्रादर शेल्डन डिसोजा तोय ताचे बरोबर आसलो आनी आतां सद्याक तोय मणिपाल हॉस्पिटलान ताका एडमीट केल्लो आसा. ताचे पासत मागुया तेच बरोबर ताचो पादविगार फादर जॉन सिकुलासो ताचे पासत आमी मागुया. हेर सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत आनीक एक पावटी आमी खतखत्यान देवा लागीं मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी दुनिया मनशान काम करचें म्हूण तुवें निर्मिलाय. आपल्या हातांच्या वावरान पवित्र कुटुंब पोसलेल्या बागयोन जुजेची आमचे खातीर विनवणी दोयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारान तूं फरमायताय तें काम करूंक सोकोत दी आनी तूं बासायताय तें इनाम जोडूंक पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर अंतरावेल्या सुकण्यांचेर पोसपाचे मनजातीचेर सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाणाचेर तो दोणीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर अंतरावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेर जियेतोल्या मनजातींचेर तुमच्या दोणीपण चलयात. देवान म्हणलें, पळयात, आख्खे प्रितुमे वयली बी आसती सोर झाडां आनी बी आसलेले फळां दिते सोर रूख तुमच्या जेवण पसणाक हांव तुमकां दिता. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक अंतरावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्याक हांव सगळी वनस्पती खावंक दिता. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळ्या देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे परी अंतराल आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगळ्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, आमच्या हातांचो वावर सुफोल कोर सर्वेस्परा. पोतून म्हणयात, आमच्या हातांचो वावर सुफोल कोर सर्वेस्परा. पर्वत रचून येवचे आदीं प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं शासनांतावन शासनाक पर्यंत तूं देव. जबाब, आमच्या हातांचो वावर सुफोल कोर सर्वेस्परा. मनशाच्या पुता दुवानो चलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोरून वेता. अशी तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब, आमच्या हातांचो वावर सुफोल कोर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय.
परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यान रागा बोरीत रावतलोय, तुज्या चाकरांचे तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब: आमच्या हातांचो वाव सुफल कोर सर्वेस्परा. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासो शें कोर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकून दी. जबाब: आमच्या हातांचो वाव सुफल कोर सर्वेस्परा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव. आमचो भार आपुणूच उबारता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू आपल्या खाशा देस गांवांत वचून तांच्या देवस्थानांत अशी शिकोवन दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विजमितां करची पदवी हाका खंयची? हो थोवयाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमांव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगल्यो आमचेच मदें रावतात न्हय? तर ताका हें सगलें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें. पूण जेजून तांकां म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसान आनी आपल्या घरान मान मेळना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशीं विजमितां केलीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. भाग्योन जुजे वावराडी. भाव भयणीनो, आयज आमी परब मनयता आसतना खेरीत भाशेन सगल्या वावराड्यांचो उगडास करता. वर्कर्स डे. सगळे वावराडी आपलो वेगवेगळे तरेन वावर जे करतात तांकां एके भाशेन देवाचींच हातयारां कशीं आमच्यान पळोवंक जाता. भाग्योन जुजे देवाचें एक व्हड हातयार. आनी वावराडी कसो आमच्यान ताचो वावर दोन भाशेन पळोवंक जाता. एके वाटेन ताची वेवसाय म्हणजे तो थोवय, आनी थोवय कसो तो आपली वेवसाय बरे भाशेन करतालो. जें कितें थोवयेचें काम आसा तें सगळें बरे भाशेन करतालो. दुसरे वाटेन ताचें दुसरो वावर वो दुसरें काम म्हणल्यार जेजूक हो बाळूक जो ताच्या हातान दिला देवान, ताची काळजी घेवंक, ताका राखूंक, ताचो सांबाळ करूंक वो पवित्र घोराबो होली फॅमिली जी आसा ताचो वडील कसो देवान ताका नेमलो आनी होय ताचो वावर. आनी जरूय जायते पावटी जेन्ना वावराड्यांचो दीस आनी भाग्योन जुजे वावराडी आमी म्हणटा तेन्ना घडये आमी फकत ताच्या एक वावराचेर चडशें मत घालता, चडसो भर घालता. आयच्या दिसाक हे दोनूय वावर एकदम गरजेचे. बो करून जेजू जेन्ना ल्हान आसलो वो जेजू जल्मल्लो तेन्ना ताका हेरोद पातशाय ना करूंक सोदतालो. आनी असल्या वेळार ताणें ताका राखलो. रातचे राती उठून देवाचो संदेश घेवन आंज बडव्यांचे सांगता एके भाशेन जेजूक एके सुवातेर तावन दुसरे सुवातेर म्हणजे इज्रायलाक तावन इजिप्ताक व्हरूंक आनी मागीर परतून हाडूंक, तेच बरोबर
मारयेक आपली पोतीन कशी मानून घेवंक आंज बडव्यांचो आवाज ताणें आयकला. म्हणजे खुद देवाचो संदेश ताणें घेतला आनी हो आपलो वावर कसो ताणें फुडें व्हेला. आयज भाव भयणीनो, आमकां जण एकल्याक वावर आसा. देवान आपणाचो वावर केलो. आयच्या पयल्या वाचपान आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें आयकलां. देवान आख्खो संवसार रचलो. संवसारान सगळें जें कितें आसा तें रचलें. मनशाक रचलो, तुका आनी म्हाका रचलो, आपल्या सारक्याचो, आपल्या रुपण्याचो. म्हणजे जो वावर देवान केला तो वावर आमी फुडें व्हरूंकूच जाय. देवान जें आमकां कितें करून दिलां तें आमी राखूंक जाय, सांबाळूंक जाय. म्हणटच दुसरे वाटेन आमी जाता हे राखणदार. आयज आमचो वावर जाल्यार राखणदार कशें ही आंज बडव्यांची भाशा आमी समजूंक गरज. आतां ह्या दिसांनी पॅन्डेमीक जेन्ना जाल्लो आसा, जायते जाणांक जीं कोविडाक सांपडलेलीं आसात, भायर सरूंक जायना, जेवणाची आपणाची तयारी करूंक जायना. तांतली एकली म्हणटा, म्हजे शेजारी जाले म्हजे आंज बडवे, माय नेबर्स वर लायक माय एंजल्स. कित्याक असल्या वेळार तांच्या मदल्या जायत्या जाणांनी म्हजी परतून परतून खबर घेतल्या. कशी आसात तुमी, आपूण आनी आपणाची फामिलीची खबर घेतल्या. तांणी जेवण करून हाडून आमच्या दारा लागीं दवरलां आनीक बरीं जाव पासून तांणी आमची खबर घेतल्या. आतां हांव बरी जाल्या अशें म्हणून ही एकली वस्तोरी म्हणटा, दे वर लायक माय एंजल्स. सो आयज आमी भाव भयणीनो ह्या परिस्थितीन जंय आमी आसा, जंय सगळोच काळोख आमचे भोंवतणी आतां पसरत आसा, केसी वाडत आसात, लोक मरत आसा, एकामेकाक वाटावपाची, एकामेकाक साल्वार करपाची, एकामेकाक राखून दवरपाची आयज आमकां गरज आसा. तेन्ना आमचो वावर फुडें वचूं दी. घडये आमचो वेवसायीक वावर जो आसा, जॉब जो आसा, तो घडये लिमिटेड जाल्लो आसा. वर्क फ्रॉम होम आमी आमच्या वावराचे सुवातेर ह्या दिसांनी वचूंक पावना. लॉकडावन जाल्लो आसा, आमी आमच्या वावराचे सुवातेर ना. वर्क फ्रॉम होम करता आसतना पासून त्या आमच्या वावरान, ह्या आमच्या वेवसायीन तितलीच उमेद घडये ना. हें आसतना आमचो दुसरो वावर जो आसा, भोव करून आमी आंज बडवे जावंक, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक, दुसऱ्यांक समजावंक, दुसऱ्यांची खबर घेवंक, आमचीच काळजी घेवंक, दुसऱ्यांची काळजी घेवंक, ह्या आंज बडव्या भाशेन जावंक हो आमकां वावर आसा. तर आयच्या दिसाक ही आमकां कृपा मागुया. आमी सगल्या मनान, सगल्या काळजान देवाचो वावर करूंक, भाग्योन जुजे बराबर मुखार सरूंक. भाग्योन जुजे जेन्ना वावराडी तेन्ना तो सांबाळणार आनी सांबाळ करूंक जरी तर देवान ताका पाठयला जाल्यार ताचे वरवीं आमी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. ताचे विनंतीन आमी देवा लागीं मागुया. आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ. जीं कोण बरीं ना तांकां राख आनी सांबाळ. जे कोण सेवा करतात तांकां राख आनी सांबाळ. जे कोण प्रशासन चलयतात तांकां राख आनी सांबाळ. आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ. आनी जे कोण हे वावराडी आसात, भोव करून आमी म्हणटा फ्रंटलायन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, वावराडी ते आयज ह्या वावराड्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता आसतना ह्या आल्ताराचेर आमचो वावर भेटोवया आनी जेजूक आमच्या काळजान घेवंक आमी तयार जावया. गायन घेवया C24. मातयेचे भांगर करूं शकताय तूं एकाच सुत्रा. माती तूं आमचे जिणे भांगर कर पवित्र आत्म्यान. तोयार बापा भक्तीपणान किरकोळ जिविताचे तुका वक्ता आमचे वरदान. तुका वक्ता आमचे वरदान. तोयार बापा भक्तीपणान किरकोळ जिविताचे तुका वक्ता आमचे वरदान. तुका वक्ता आमचे
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तूं अप्रेमीत काकलुतीची जोर बागयोन झुजेची परब समारंभून आमच्या कोश्टा वावरांचो फोड हो गोवा उंडो आनी दाखां सोरो आमी तुका भेटयता. जेजूच्या ह्या बलिदाना बरोबर सगळें आमचें वावराचें जिवीत आमच्या भावा भयणी पासत ओंपलोलें मोगाचें समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां भरुया. आमी ती सर्वेस्पराताय नुबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणांच्या देवा सर्व काळयेन सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयोंत झुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखाणटा तुजी किर्ती परगडटा. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सूंक वेचचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजूची बोंजाला जेजू नव्यान येतलो.
Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù novia येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा आंतोनियो रुजार फेर्नांडीस हाची काकूत कर. एक वर्स आदीं तुवें ताका आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची खेरीत भाशेन कोविडाच्या पिडेन सोंपून गेल्ल्यांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमचो वावर आमी करता तेन्ना आमी आंज बडव्या सारके जावंक जाता. आयज खेरीत भाशेन आमी एकामेकाक एंजल्स जावपाक, एकामेकाक आमी आंज बडवे जावपाक आनी देवाची सुरक्षा एकामेकाक आमी पावोवपाक वावरूंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत
तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. बापा म्हज्या प्रितीच्या केदो तुजो मायेमो पाप्यांक सोडून पातकांतली पुताक धाडलोय संवसारी बापा म्हज्या प्रितीच्या केदो तुजो मायेमो पाप्यांक सोडून पातकांतली पुताक धाडलोय संवसारी बापा म्हज्या प्रितीच्या केदी तुजी कोण बाळाय सुटका दिवच्या गुलामा पुताक कुर्सार किळायलो बापा म्हज्या प्रितीच्या केदी तुजी कोण बाळाय सुटका दिवच्या गुलामा पुताक कुर्सार किळायलो जावं उतरान जावं कोरनीन जें कितें तुमी करतात तें सोमया जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्व मनशांच्या पोसणारा ह्या स्वादीक सर्गीच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे गोठायेन बागयोन झुजेच्या पावलांनी चलून आमी आनी आमचे बरोबर सोमेस्त वावराडी हातकामाचें म्हत्व ओळखून आमच्या भावा भयणीचे सेवे खातीर वावरूं अशें आमचो वावर फळादीक केल्या उपरांत बागयोन झुजे बरोबर तुजे वेंगेन सासणीक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सगल्या वावराड्यांक केरीत भाशेन आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाक सगळे वावराडी जांकां लागून आमची उदारगत जाता, जांचे पासत आमी जगता जियेता, त्या सगल्या वावराड्यांक वेगवेगळे तरेन आपलो वावर करतल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं आनी देवान तांकां सगल्यांक राखूं सांबाळूं. आतां आयज आमी नियाळना ते भाशेन आमी जण एकलो हांज बोडवे जावपाक गरज आनीक एक पावटी उगडास करता. गरज नासतना आमी कोणेंच घरांतलीं भायर सरची न्हय. जे सोपीज आसात ते पाडुया. जाता तितलीं भायर सरपाचीं आमी बंद करुया. वी हॅव टू फ्लॅटन द कर्व. केसीस वाडत आसात, इन्फेक्शन रेट वाडत आसा. आमची गोंयची 51% आख्ख्या संवसाराक एके भाशेन रिकॉर्ड कसो जाल्लो आसा. 51% पॉझिटिविटी रेट जाल्ली आसा. जाल्यार ती देंवयतल्यात जाल्यार आमी जण एकल्यान आंज बोडवे कशें जावपाक जाय, आमी जण एकल्यान रावपाक जाय बरे भाशेन. तर हें काम आमी करुया आनी जे कोण इन्फेक्ट जाल्ले आसात तांकां आमच्यान जाता तितलो आदार दिवया. आयज सांजे इंग्लीश मीस आसचें ना, मातशें चोत्राय दवरची. फाल्यां आयताराक 2 मिसां इगोर्जेन जातलीं, 7 वाजता आनी 8:30 वाजता. दोनूय मिसां आमकां लायव्ह स्ट्रीम जातलीं.
म्हणटच जाता ते भाशेन कोणेच इगोर्जेन येवचें न्हय. आमी आमच्या घरांतूच रावून ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया U17. सायबा सांजू से तूं आमचो आधार, जातोर तूं आमचो निमाणो सुस्कार, वायटा विघ्नां तूं आमची निवार.